फार्मिंग चॅलेंज दिता दिता आता सरपंच सिद्धेश भगतान आमदार मंत्र्यांक रिजनल प्लानार चॅलेंज दिली। भगत म्हणटा शेतां वाटायतलो जाल्यार खंय सगळ्या आमदार मंत्र्यांनी एफिडेविटाचेर आपूण रिजनल प्लानाक विरोध करतलो, ओडीपीक विरोध करतलो आनी हेर मुद्दे बरोवन दिवचे। प्रुडंटान टीसीपी मंत्र्याक हाचेर गाठलो। तो म्हणटा ह्या चॅलेंजीचे खेळ फक्त पब्लिसिटी स्टंट। 30 वर्सां पयलींचो रिजनल प्लान बदलप काळाची गरज। तुमचे कडेन एक गट्स आसा कोणाक मंत्र्यांक आनी आमदारांक सांगता जाल्यार एक एफिडेविट सोन करात स्टेटिंग that I am against regional plan, I am against CRZ, I am against ODP करात। तशें हांवें सोन केला। सगळ्या गोंयकारा कडेन मागता जाता तितली एफिडेविट एप्लिकेशन्स कितें आसा तितली सोन करात आनी ती हेजेर घालात सोशल मिडियाचेर। सिद्धेश भगताची चॅलेंज अर्थहीन आणि पब्लिसिटी स्टंट म्हणून टीसीपी मंत्र्यान प्रतिक्रिया दिली। कोण दवरता एफिडेविटावर स्वेल करपाक? अरे एफिडेविट तुमी आनी ताचें आयकून घेता तुमची लज पयली तुमी आयकून घेतलें म्हणटाचें। अरे एफिडेविटा म्हणटा ती घेवप मागप कोण तुमी? इज दीस डेमोक्रेसी? इन अ डेमोक्रेसी ओनली कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज कॅन सीक एफिडेविट्स। हांव म्हजे एसेट कितले आहा इलेक्शन कमिशन केला। इज दीस सिद्धेश सम कमिशन और मे बी सम अदर कमिशन? कितें नाही। अरे आरपीचें जें तो उलयता तो जाल्लो केन्ना? 1989 आरपी गोंयांत चालू आहा म्हणल्यार हो जावचो पयलीं तो आरपी फायनलायज जाल्लो। आतां तो व्हडलो जालो तो खाडाय ना थोडे दिसान खाड पिकपाचें आहा मागीर केस वचपाचें आहा। तो आरपी घेवन बसतलो तूं? लोकस्ती कितली आहली 1987 आतां कितली जाली? सो दीज आर थिंग्स वीच आर व्हेरी इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स मॅटर्स ऑफ प्लॅनिंग। बट भुरगेपण किड्स स्टफ ताजो मोटो हा पळय ताजो मोटो तो जे पंचायतीन निवडून आयला थंय ताणें मोटो आपलो सेट करचो पूण थंय आपल्यान कितें कॉन्ट्रिब्यूट करूं येता आपल्यान चिंतचें। काँग्रेसीचे आमदार ताजे पावलार पावल घालून चलता ताजेर काँग्रेसीचे आमदार शेणिल्ली गोरवां जाल्लीं आहा। कोणूय येते एक्टिविस्ट जे तांकां गाळी घालताले 2 दीस पयलीं तांकां तांची शेपडी धरून आहा मरे काँग्रेसीचे आमदार। प्रुडंटा खातीर सायो डायस आनी भीमा पाटील। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।